छत्रपती शिवाजी महाराज यांची 394वी जयंती आम्ही साजरी करतात आणि मुरगांव हिंदू समाजातर्फे आम्ही आज सगळे हांगा एकत्रित जाऊन वार्षिक पद्धतीप्रमाणे म्हणजे वर्सान वर्स आम्ही ही पूजा करतात आणि आम्ही सगळेच जाण छत्रपती शिवाजी महाराजाक आम्ही सगळेच आराध्य दैवत मानतात आणि तातोच आज आम्ही अभिषेक केलो तो मान म्हाका मेळ्ळो ताज्या खातीर म्हाका खूब बरें दिसता। छत्रपती शिवाजी महाराजा बद्दल सांगप म्हणल्यार म्हणजे खूब सांगपाचें आसा। खूब बरें दिसता की आज ह्या इतले 394 वर्सां मागीर पसून तांचे जे विचार तेन्ना आशिल्ले नाल्यार तांची आचारसंहिता जी आशिल्ली नाल्यार तांचे ते हें आशिल्ले ते आज पसून आमी वापरतात आणि त्या खातीरूच आज आमी छत्रपती शिवाजी महाराजाक सगळेच गोंयांत न्ही जाल्यार देशभरांत पुजतात मानतात आराध्य दैवत मानतात हे करतात। छत्रपती शिवाजी महाराज हाका आमी रयतेचो राजा म्हणटात ताका एक जाणता राजा म्हणटालो। रयतेचो राजा म्हणपाचें कारण म्हणजे सगळ्या धर्माच्या लोकांक सगळ्या जातींच्या लोकांक फुडें कशें घेवन वचप आपलो धर्म राखून तांकां कशें फुडें घेवन वचप नाल्यार आपल्या धर्मा खातीर कशें फुडें सरप बायलांचो कसो आदर करप हे सगळे आमी अजून पर्यंत तांचे कडल्यान शिकत आसा आणि आजच्या आमच्या सारख्या राजकारण्यांक म्हाका दिसता सगळ्यांनीच बोध घेवपा सारके खुबश्यो गोष्टी छत्रपती शिवाजी महाराजान आमकां सोडून गेल्ले आसा आणि ताजी वारसा असो चालू उरचो आणि ताजेच वळणाचेर आमी सगळेच आमच्या देशान नंदनवन जावचें अशें आमी सदांच मानतात। छत्रपती शिवाजी महाराज आमी सदांच सगळे जाणा की रयतेचो राजा तर तो आशिल्लो जाणता राजा आशिल्लो पूण आज पासून नेव्हीचो फावंडर म्हणजे नेवल तेन्ना वॉरफेअर उदकांतसून वॉरफेअर कशें जावप हे 394 वर्सां पयलीं ताणें सुरवात केल्ली आनी ताच्या खातीर आज पासून आमची इंडियन नेव्ही तांकां फादर ऑफ नेव्ही म्हणटात। सो येदे मोठे कार्य केल्ले आज छत्रपतीन आज खंय तरी आमी सगळे मेळून वर्सान वर्स तांची ही एक हें करतात खूब उमेद जाता आणि अशेंच जशें तांणी राज्य केलें तशेंच राज्य आमच्या भितर थोडे गुण येवन आमी तशें राज्य करपाचो प्रयत्न आमी करत आसतात आणि ताजे खंय तरी फळ आमकां फुडल्या काळान मेळटलें। हांव सगळ्या आमचे वांगडी आसा तांचें हांव अभिनंदन करता आनी देव बरें करूं म्हणटा की प्रत्येक वर्सा प्रमाणे आमी न विसरता छत्रपतींची अभिषेक करता तांचें पूजन करता आणि फुडें आतां कार्यक्रमूय खुबशे आसतले त्या खातीर खूब आनंद